जे आमचे व्ह्युअर्स पळयता तेंचे एक खंय बडिंग म्युझिशियन आसतलो नाल्यार कोण तरी चित्ता आसतलो की हे इतले बरे म्हणटा पण आपूण केन्ना तेंच्या भशेन प्ले करूंक पावचो ना, बीट बॉक्स करूंक पावचो ना, हार्मोनी दिवंक पावचो ना, सिंग करूंक पावचो ना, तेंच्या खातीर तुमची मेसेज कितें? सगळ्यांक पयलीं गौरव थँक्यू आमकां हे सॉंग करपाक लायलें म्हणून. आय थिंक आमच्या खातीर एक न्यू सॉंग मेळ्ळें ओके आनी लिरिक्स म्हणजे बरी आसली चॅलेंज बट आनी जेन्ना रिलीज जातलें सॉंग आमी करतले आमी गॅरंटी दिता आनी थंयसर कंपोजिशनाच्या टायमार तुजें नांव घालतलें. सो तुजो क्वेश्चन आशिल्लो की मॅसेज फॉर लायक यूथ जे आतांचे म्युझिशियन कोण आहा तेंच्या खातीर. म्हाका अशें दिसता की इफ जर खंयचोय म्युझिशियन एनी आर्टिस्ट तर ताका अशें दिसता की बाबा आपूण खंय तरी कमी पडटा आपल्या कडेन जायना आपूण हें करूंक शकना हार्मोनी दिवंक शकना जगान कांय इम्पॉसिबल ना म्हाका तरी अशें दिसता. ओके ती क्युरियोसिटी जाय ती करेज जाय कॉन्फिडन्स जाय आनी थोडीशी नॉलेज अभ्यास आनी प्रॅक्टीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो जे म्युझिशियन एनी आर्टिस्ट जे कितें आपल्या फिल्डान करता सद्या तेंचे कडेन इतलीच मागणी की आपलो टायम भितर घाला आनी बरी प्रॅक्टीस करात अँड वर्क हार्ड दॅट्स इट. थोड्यांक खातीर लेट जावपाक शकता कितें स्टार्ट करपाक न्यू कितें शिकपाक. हांवें एक कोट वाचलेलो सांगपाक सोदता की द बेस्ट टायम टू प्लांट अ ट्री मे बी इट वॉज 20 years ago but the second best time is now, so you can start it just now and learn it. सो आमी म्हणटा की आमी सुद्दां खूब अशे गजाली आसा जी आतां शिकता जे आतां आमकां आतां जावन कळ्ळा की अशें केल्यार मे बी इजी पडटा म्युजिकान. खूब अशे गजाली लायक हार्मोनी सुद्दां आमी लायक हालीं 2 वर्सां आमी 3-4 वर्सां पयलीं ग्रुप स्टार्ट केला पूण मे बी 1-1.5 वर्स पयलीं आमकां कळ्ळें की अशें हार्मोनीज करूंक इजी बेबी आहा. सो अशें खूब गरज हांवें सुद्दां आतां किबोर्ड स्टार्ट केला शिकपाक सो ती सुद्दां म्हाका दिसता खूब लेट कशें पूण इट्स नॉट लायक कितें तुमी शिकता तें वेस्ट वयतलें केन्ना. सो तुमी कितले इट्स बेटर लेट दॅन नेवर सारकें. सो खंयचीय तुमी स्कील शिकपाक सुद्दां आतां स्टार्ट करा 2 वर्सां लागतलीं 3 वर्सां लागतलीं मात तुमकां बेजीक सुद्दां कळ्ळें न्हू तें तुमकां खंय ना खंय हेल्पफूल जातलें अशें ना की तें वेस्ट जातलें केन्ना इतलें. एकदम सारकें सनील. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की सपोज इफ यू आर एस्पायरींग टू बी अ म्युझिशियन ऑर एनी आर्टिस्ट जाल्यार तुमच्या आर्टाक दिसांसून एटलिस्ट अर्दे वर ते 1 वर दिवपाकूच जाय. आतां सपोज हांवें सपोज गिटाराक ती अर्दे वर 1 वर प्रॅक्टिसीक दिवंक नासलें जाल्यार हांव गिटार वाजोवपाक पावचो नासलो. सिंगिंगूय हांव करपाक पावचो नासलो सपोज हांवें तो टायम तितलो हांवें दिवंक नासलो म्युजिकाक. आतां सुद्दां आमी आमच्या डेली लायफान रेगुलर लायफान आमी थोडो तरी टायम एक काडून दवरता. म्हणजे इट इज लायक आतां आमी ब्रेकफास्ट करता लंच करता डिनर करता आमी न्हाता दिसाक बारीक बारीक जी रेगुलर जी कामां आसता तेतून आमी वांटून दिला एक टायम की बाबा हो म्युजिकाकूच टायम एक सेपरेट. आनी म्युजीक एक म्हणजे आर्ट एक अशी गजाल आसा जी तूं दिसांच्यान खंयच्याय टायमार तूं प्रॅक्टीस करूं शकता. अशें ना की एक स्पेसिफीक टायम दवरपाक जाय. ब्रेकफास्ट तुका सकाळीच करचो पडटा दनपारां गेलो जाल्यार तो लंच जाता न्हू. सो तशें अशें म्युजिकान ऑर एनी आर्ट फॉर्मान तशें बंधन ना तुका की खंयच्याय टायमार तूं जेन्ना फ्री मेळटा तुका 15 मिनटां आसूं 15 मिनटां अर्दे वर आसूं अर्दे वर 5 मिनटां आसना पूण ती तुज्या आर्टा खातीर तूं इन्वेस्ट करपाक जाय तूं दिवपाक जाय. ती जर आयज तूं दितलो जाल्यार एक 2-3 वर्सां ऑर 4-5 वर्सांनी मे बी तुका तेजे तेन्ना रिजल्ट्स कळटले आनी ते रिजल्ट्स तुका एक्चुअली तुका समजचें ना पूण बाकीचे तुका सांगतले की बाबा तूं आतां बरो करता म्हणून ते तुका कळचें ना बिकॉज यू आर स्टील ग्रोईंग. आनी ही ग्रोईंगूच स्टेज एक्चुअली आमी अशें म्हणटा न्हू की आमी बाबा एक लास्ट एक गोल आसता न्हू लास्टाक एक गोल जालो हा पुरो हांगा पावले हा पुरो तशें आसपाक जायना. एवरी आर्ट फॉर्म इज मतलब म्हणजे अशें म्हाका अशें दिसता की एंडलेस जर्नी आनी तूं शिकत वयता एवरी डे टू डे लायफान कितें कितें शिकत वयता. आमी व्हडले व्हडले म्युझिशियन व्हडले व्हडले आर्टिस्ट पळयता ते सुद्दां आजून मेरेन शिकत आसा अजून सुद्दां शिकत आसा. सो आतां एज फार एज द न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट आर कन्सर्न खूब हांवें नोट केला की तांकां टॅलंट आसा नो डावट खूब टॅलंट आसा बट दे स्टे डिपेंडंट ऑन दॅट टॅलंट ओनली. म्हाका अशें दिसता की एटलिस्ट म्युजिकाचे जे बेसिक्स आसा पळय ते एटलिस्ट तरी शिकून घेवपाक जाय आनी लर्नींग म्युजीक इज अ मस्ट. नॅचरल टॅलंटीचेर डिपेंड रावन खरेंच म्हाका तरी दिसता की इट्स नॉट पॉसिबल एटले शिकपाक जाय. आनी तुमकां फुडें लायफान वेन यूल गो फार तुमकां खूब जाण मेळटले जे तुमकां डिमोटिवेट करतले ह्या गजालीचेर म्युजिकेचेर कळ्ळें न्हू. तुमी डिमोटिवेट जावपाक जायना. दीस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थींग. आनी
तुमचे म्युजिके कडेन डिवोशन आनी म्युजीक तुमचे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी आसपाक जायना. इट इज अ पार्ट ऑफ युअर सोल. इट इज युअर सोल. आनी दुसरी गजाल म्हणजे डिमोटिवेट केलें तुमकां आनी समज जर तुमकां हें दिसलें की आतां हांव तर म्हणटलो फाल्यां सपोज जर तुमची म्युजीक कोण आयकपाक एक लोक सुद्दां ना, एकलो सुद्दां ना समज जर तुमचें म्युजीक आयकपाक, बट यू हॅव टू डू म्युजीक फॉर युअर सेल्फ. स्वता खातीर करपाक जाय, लोकां खातीर न्हू. यू हॅव टू डू म्युजीक फॉर युअर सेल्फ. लोकांचे पयलीं तूं हॅपी आसपाक जाय. ओके, एक वंडरफुल अशी मेसेज की म्युझिक इज समथिंग विच इज इन युअर सोल. यू मस्ट डू इट फॉर युअर सेल्फ. आर्ट इज इन युअर सोल. आर्ट एक एक्सप्रेशन आमचे. वी डू नॉट डू इट फॉर इम्प्रेसिंग पीपल. We do it to express ourselves, and the best way to express is through art, through music, through dance, through painting, sketching. आणि कितेंय तुम्ही करता, carving करता, that is what real talent is. That is what real art is. That's a part of your soul. आणि एक wonderful अशी message. आणि I would like to add to what he said की त्यांनी म्हटले कशे की कोण आसू नासू म्युझिक आयकपाक, your music is still beautiful. एक इंग्लिशीन कोट आसा की आफ्टर ऑल द वर्ल्ड वॉर्स आर ओवर, द सनराइज विल स्टील बी ब्युटिफुल. कितले वर्ल्डान डिस्ट्रक्शन जाव, द सनराइज विल स्टील बी ब्युटिफुल. तो अजून तसोच आसतलो, कोण आसू पळोवपाक वा ना पळोवपाक, इट विल स्टील बी ब्युटिफुल.